बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. सालोरे सतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 3 प्रमुख संगती मोतीन दवरून हें पवित्र बलिदान भेटोवया. पयल्यान पयलें ह्या घडये म्हणसर आमकां देवान राखलां, आमच्या कुटुंबाचेर बेसांवांतल्यान त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. दुसऱ्यान आमची ते सवां आमचे मागणे इरादे घेवन सालोरेसाची मजत मागोवंक आमी हांगासर आसां. आमी आशिल्ले आमी मागले आमकां फावो जावन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आनी तिसऱ्यान आयच्या देवाच्या उतरांत हांव प्रेरीत जावन आमच्या आत्मीक जिवितांत बदलावून हाडूंक जाय आसली तो आदार ह्या पवित्र बलिदानांत हांव आमकां लाबोवन दी म्हणून मागया. प्राचीत काळार आमी आसां. प्राचीत काळ आमकां आमच्या जिवितांत आत्मीक बदलावण हाडूंक आपोवणें दिता. हाच्या देवाच्या उतरांत आमकां मेळचो संदेश आमच्या आत्मीक जिवितांत बदलावण हाडी जाय जाल्यार आमी विंसवण करी जाय. जेन्ना आमची विंसवण सारकी आसता तेदळ आमच्या जिवितांत बदलावण येता आनी ही बदलावण आमकां सास्तीक जिविताक वन पायता. तसली एक विंसवण करच्याक आमच्या मोतीक उजवाड मेळोवन दी, आमकां जाय आसलें धैर्य लाबोवन दी म्हणून मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमच्या जिविताचें मावल्या मापन करया. जर खंयच्याय तरान आमी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध पाताका दारलां, सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भागीवोन लोरेस दुर्बळाचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कस मरून सोसून मैमेवोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुजे देवाचे उपादेश. तूं आयकशी जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताज्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताजे उपादेश, कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी
तूं आयकना जशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडोवन हेर देवा मुखार सरपटोवन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां तुमचो सत्यानाश जातलो. जा देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकचिनात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताजे कडेन तीर एकवटान राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत. आनी सर्वेस्परान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या ह्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूं आटापून आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चला नासता, नश्ट्यांचे वाटे रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता. सर्वेस्पोराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासोन दीस राती निहाळता तो खोरस बागे. सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. हो वाळथ्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुका बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच बावाना, हाणें हातीं घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता. पूण खोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता. सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी.
सर्गींचे रास लागी पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, वैमेवरील राया. वंदन तुका क्रिस्ता, वैमेवरील राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मातफेरांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसरे दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत समेस लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायके वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करन सगळो संवसार जडलोस म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंतली निमाणी उतरां मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोसो म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. ही उतरां एका व्यक्तीचेर विशेश प्रभाव घालतात आनी तो जावन आसा सान फ्रांसीस सावेर. स्पेनाच्या एका ग्रेस्त कुटुंबांत नवारे म्हळ्यार एका गांवांत तो जल्मलो. ताका व्हरती आशा आसली संवसारांत प्रख्यात जायचे म्हणून. देवान ताका विशेष बुदवंतकाय दिल्ली आनी ती बुदवंतकाय घेवन फ्रांसाच्या पॅरीस युनिवर्सिटींत तत्वशास्त्रांत दोतोर सनद तो आपणावंक वेता आनी थंयसर तें शिकप शिकता आसतना सांत इनास लॉयला ताका मेळटा आनी आयची उतरां ताच्या मुखार दवरता. फ्रांसिसा, सगळो संवसार जिखून तुजो आत्म होगडायशी जाल्यार कितें फायदो. ही आयच्या सुवार्थेंतली निमाणी उतरां फ्रांसिसाच्या मोतीन ताच्या काळजांत इतलीं कंसतात की ह्या उतरा विशयान तो नियाळ करता. ही उतरां नियाळ करतना ताणें एक विंसवण करी जाय म्हूण ताका भोगता. एका कुशीन ताची आशा संवसारांत प्रख्यात जायची म्हणली आनी एका कुशीन हें देवाचें उतार जेजूचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिवची. ह्या दोन संगती मदें तो शिरकाता आनी निमाणें तो विंचता जेजूक. हांव म्हजी कूड, म्हजी संवसारी आशा सांडटलो, जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतलो आनी जैते वोन जातलो असलो एक निर्धार तो घेता. असली एक विंसवण तो करता आनी तो इतलो अमर जाता की संवसारांत सान पावला उपरांत एक वर्तो मिशनरी पवित्र सभेचो म्हूण नांव जोडटा. आनी ताच्या विंसवणेचो फळ आमी आजुनूय भोगता. आज आमच्या करावळेंत जर भावार्थ आसा, सान फ्रांसीस सावेरान केल्ली ती विंसवण ताचो प्रभाव जावन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे देवाचे उतार आमकां आत्मीक जिवितांत सारकी विंसवण करून जिवीत जोडोवंक आपोवणें दिता. जेन्ना ऐन वेळार आमच्या आत्मीक जिवितांत जोगती विंसवण आमी केली, त्या दळा मात्र आमी जिवीत जोडतले म्हणली सत्राय
म्हणलो संदेश म्हळ्यार आपोवणें आयचे देवाच्या उतार आमच्या मुखार दवरता. आयचे पयले वाचप आमी आयकलें द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतलें. हे द्वितीय नियमांच्या पुस्तकाचो बरयता आसतना सन्निवेश असो आसलो की ही इस्रायल प्रजा वाराव्याच्या गुलामपणांतावन सुटून त्या तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून सिनाय पर्वताची वाट समकोन बसायल्या गांवाक लागीं पावल्ली. बसायलो गांव तांकां दिसतलो आनी त्या दळा थंयसर भितर सरच्या पयलें सर्वेस्पोर देव मोइसे मुखान तांचे लागीं उलयता. आनी देव उलयतना तांकां म्हणटा तुमच्या मुखार हांव एक विसवण दवरता. मरण या जिवीत, आशिर्वाद या श्राप तुमी विसरून काडा. तुमच्या जिवितांत मुखल्या जिवितांत तृप्ती दादोसकाय समाधान जिवीत तुमी जोडे जाय जाल्यार 3 संगती तुमी करूंक आसात. पयलें देवाचो मोग, दुसऱ्यान देवाचे उपादेश आनी तिसऱ्यान प्रामाणीक एक नितीची जिणी. ह्यो संगती तुमी पाळल्यो जाल्यार देव तांकां म्हणटा तुमी जियेतल्यात. पूण जर अन्य देवाची पुजा तुमी करतात, हांवें दिल्ले उपादेश तुमी मोडतात आनी वांकडी वाट धरतात, तुमच्या जिविताचें सत्यानाश जातलें. ही उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आसात. तुमच्या जिविताचें सत्यानाश जातलें. असल्या उतरां मुखांतर देव मोइसे मुखान तांकां एक विसवण करूंक आपोवणें दिता. आयचें किर्तन आमी आयकलें सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरलेलो मनीस बागी. जेन्ना आमच्या जिविताचे दिश्ट देवाचेर आसता त्या दळा मात्र आमी बरी विसवण करूंक शकता. जेन्ना आमची दिश्ट संवसारी संगतीचेर आसता आमच्या विसवणेंत आमी सलवतांव आनी जिविताचे निमाणे घडये आमी सुरसुरतांव आनी आमचें जिवीत व्यर्थ करून घेता. ही बोगणां आयच्या किर्तनांत आसलीं आमी वाचतना आमकां समजतात. आयचो वांजेल सान लुकाच्या सुवार्थेंतलीं ती उतरां जेजू आपल्या शिश्यां लागीं उलयता. 3 संगती तांचे मुखार तो दवरता. पयलें आपणें करूंक वेच्या विसवणे विशयांत जेजू म्हणटा मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय, मतबऱ्यांनी प्रधान याजक आनी शास्त्रींनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवन जावंक जाय. जेजू हे कश्ट स्विकार करच्या पयलें आपूण करूंक वेच्या विसवणे विशयांत तांकां तो सांगता. आनी दुसऱ्यान जेजू तांकां सांगता तुमी म्हजे पाटलावदार जायचे जाल्यार कसली विसवण करी जाय. जेजू म्हणटा कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता तर तो आपणाक कसो इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. ताचे शिश्य जावंक अत्रेकतल्यांनी ताचो पाटलावदार जावंक आशेतल्यांनी कसली विसवण करी जाय, कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करी जाय म्हूण सांगता. आनी तिसऱ्यान जेजू सांगता हांवें दिल्लो कुरीस काण घेवन कोण म्हजो पाटलाव करता, कोण हांवें दिल्ली विसवण स्विकार करन त्या प्रमाणे चलता तो जिवीत आपणायतलो. तो जिवीत जोडतलो म्हणून जेजू आज सांगता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळो पवित्र पुस्तक आमी वाचूं जाल्यार थंयसर कोण पळय आपल्या जिवितांत बरी विसवण करता ते जायते वोन जाल्ले आमकां समजता. कोण पळय विसवण करूंक सलवतात ते आपले जिवीत नाश केल्लें तें आमी समजून घेता. आदाम आनी येव तांच्या मुखार देवान भुमी वैकुंठांत विसवण दवरली. बरो रूख बरें फळ आनी आडवारलेलें फळ. देव तांकां सांगता ह्या भुमी वैकुंठांत आसलेलीं सकड फळां तुमी खावयेत, पूण ह्या रुखाचें फळ मात तुमी आपट नाकात. आदाम आनी येवेन कितें केलें? देवान कितें आडवारलेलें आसलें ताची विसवण केली आनी ताचो परिणाम जावन कितें जालें? देव तांकां भुमी वैकुंठांतले भायर घालता. तीं पातकांत पडटात. देवान दिल्लें जिवीत, देवान दिल्लें समाधान ती होगडायतात. नोये आदल्या हप्त्यांत उत्पत्ती पुस्तकांतली वाचपां आमी आयकून आसल्या आनी थंयसर नोयेच्या जिविता विशयांत उल्लेख केला. संवसारार कोटेपण वाडटा आसतना लोक देवाक सांडून तांच्याच जिवितांत
ती वायट वाटेक वेत आसतना देव चिंता ह्या परिचयेक हांव कितें करूं, कित्याक ह्या लोकान वायट विसरलें आनी आयचो आसा ह्या वायटाचो परिणाम सोडून आसलो. पूण थंयसर आसलो एकलो मनीस नितीवंत प्रामाणीक देवाची कुशी पाळचो आनी तो जावन आसलो नोये. देव नोयेक मात न्हय ताच्या सगळ्या कुटुंबाक बचावी दिता. पळया, जेन्ना आमी देवाचो मोग करता, देवाचे उपादेश पाळटा, देवान दाखोवन दिल्या वाटेन समकता, आमकां मात न्हय आमच्या सगळ्या कुटुंबाक बचावी लाभता. अब्राम भावार्थाचो बापूय ताका ताच्या मुखार देव विंसोवन दवरता. कितें बरें आसा तूं विंसून काडयेत, ह्या दुसरी वाट धरयेत. अब्राम देवा मुखार सरपडता, देवाचे उतार तो पाळटा आनी आशिर्वादांची जरस ताचेर वाळटा आनी भावार्थाचो बापूय जावंक पावता. पोरण्या तेस्तामेंतांत आसात प्रवादी राय देवाची कुशी करन देवान दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवन जैते वन जाल्ले, पूण देवाच्या कुशे विरोध वचून ते जिवीतच नाश केल्ले राय पोरण्या तेस्तामेंतांत दाराळ आसात. नव्या तेस्तामेंतांत ती आमी पळयता जेजूचे पाटलाव धरी सबार जाण बरी विंसवण करतात, पूण जुदास कितें करता आनी एक वाट विंचता आनी आपलें जिवीत नाश करता. सांत पाऊल दमास्काच्या वाटेर वायट विंसवण करूंक तो फुडें वता आसतना देव ताका भेटता आनी देव भेटिल्लेंच आपल्या जिवितांत आनी एक विंसवण तो करता आनी तो जैते वन जाता. वर्तो मिशनरी जेजूची सुवार्ता परगट केलो वर्तो मिशनरी जावन नांव वाडटा. मोगाचेनो आधुनीक काळार आमी आसा. आधुनीक काळार आमकां संवसार नासाच्या वाटेक व्हरून पायता म्हणून पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो आपल्या दस्तावेजांत वेरिताtis स्प्लेंडर म्हणल्यार दस्तावेजांत तो सांगता, टुडेज कल्चर इज मुवींग टुवर्ड्स कल्चर ऑफ डेथ. आयची संस्कृती मरणाच्या संस्कृतींत फुडें वचून आसा, पूण आमी जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी कल्चर ऑफ डेथ कल्चर ऑफ लायफ आपणाय जाय. म्हळ्यार जिविताची संस्कृती आमी आपणाय जाय म्हणून पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो सांगता. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सबार फावटी आमकां ताळणे तेंते सवाय येतात. वायट विंसून काडया म्हूण आमकां भोगता, पूण आनी एक कुशीन जेजू आमकां आपयता आमी बरी वाट विंसून काडी जाय म्हणून. आनी हो प्राजीत काळ आमी काल तावन आरंभ केल्लो आमच्या जिविता विशयांत आत्मीक जिविता विशयांत नियाळ करून चिंता पाठोवन बरें विंसून काडूंक आमकां प्रेरण दिवचो तो काळ. हे 40 दीस जाय जाय आमच्या जिवितांत भोव मोलादीक. आमच्या फुडल्या जिविताक एक बरी विंसवण करन फळ दवरचो तसलो काळ जावंक पावा जाय. आमी हांगासर सान लॉरेसाक मान करूंक आयल्या. ताच्या जिवितांत एक विंसवण आसली. वलेरियन चक्रवर्ती ताच्या मुखार विंसवण दवरता, तुका जाय जाल्यार तुजो जीव वांचय पूण भावार्थ सोड. पूण तुका भावार्थ चड मुख्य जाल्यार तुजो जीव हांव काडटलो. कसली विंसवण सान लॉरेस करता, म्हाका भावार्थ कितें देव म्हजे तावना शेता, हांव जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव धरी, पूण खंयच्याय संगतीक तुज्या कुशेक कालतेमान हांव घालचो ना, बगार देवाच्या कुशेक कालतेमान घालता आनी हाचो परिणाम जावन कितें जाता, ताका कायलीर बसतात. पूण संतोशान हें मरण तो स्विकार करता. आज तो वर्तो सांत जावंक पावला आनी ताका मान करूंक आमी हांगासर आसा. तर मोगाचेनो आमच्या जिवितांत आमी विंसवण करीची जाल्यार कितें करी जाय. जेजू आमकां देख जावन आसा. आपल्या पवित्राना उपरांत जेजू विंसवण करता आसतना अरण्याक वता, 40 दीस आनी रात मागणें प्राजितान करशिता. आमच्या जिवितांत जेन्ना मागण्याचें बोळ आसा, आमच्या जिवितांत साक्रिफीस आसा, त्याग आसा, केदाळां आमकां जोगती विंसवण करूंक साध्य जाता. आमच्या कुडीच्या ओडण्याचेर केदाळां आमी जैते वन जावंक प्रयत्न करता. केदाळां कुडीच्या ओडण्याक आमी त्याग करता, साक्रिफीस करता. केदाळां आमकां मागण्याचें बोळ आसा, केदाळां सारकी विंसवण करूंक आमकां साथ जाता. दुसऱ्यान देवाचेर संपूर्ण मोग, देवाचे उपादेश पाळचे, प्रामाणीकपणान जियोवचें. ह्यो संगती आसात. देव आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान घेता जाल्यार, देवाचे उपादेश आमी पाळटा जाल्यार, सदांच आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमी प्रामाणीक जावन जियेता जाल्यार तेदाळां आमी बरी विंसवण करूंक शकतले. तिसऱ्यान जेजून दिल्ली ती जबाबदारी.
आयच्या वांजलां जेजू म्हणटा कोण म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता ताणें कुर्साची विंसवण करीत जाय, ताणें कुरीस घे जाय. आमच्या दिसपडत्या जिविताची जबाबदारी म्हाका याजक जावन एक जबाबदारी आसा, तुमकां लायक जावन जबाबदारी आसा. आमची जबाबदारी कितें आमचे कोशार्द आमकां सांगता, आमची जबाबदारी कितें आमकां ती कळीत आसा. त्या जबाबदारेंत आमी प्रामाणीकपणान जियेत आसतना आमी बरी विंसवण करूंक शकता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत तसली एक विंसवण करच्याक आमकां हर एकल्याक कृपा मेळोवन दी. आमी ह्या प्रांजीत काळार बरी विंसवण कर, आमच्या जिवितांत फायदो जोडोवंक, प्रतिफळ जोडोवंक, जिवीत आपणावंक, देवाचें बेसांव जोडोवंक आमकां साथ जावन दी. म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार त्याच येवकरेसांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. सांगलां मागा तुमी घेतल्यात म्हणून. तर व्हडा बावार्थान आमची सोर मागणी सर्गी बापाच्या पांयां तळा दवरया. मोगाळा बापा, आमच्या पापा साहेबान सर बिस्पांनी, येजकांनी, धार्मिकांनी जेजूचो मोग बघून तांचे तबेन आसच्या सर लोकांची काळजां जेजूच्या काळजां थंय ओडूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां मेळिल्ली जबाबदारी ती लोकांचे उदरगते खातीर म्हणलें समजून घेवन निस्वार्थी सेवा दिवच्या तांकां तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर संद्यांक माया मोगाचें आनी बोगसाण्याचें धेणें लाभय. जेजून दिल्लो मोगाचो उपादेश आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवचीं कुटुंबां जायशीं कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तांच्या एकसुरपणान तुजो सांगात दी. तांकां कुडीची बरी भलायकी आनी मतीचें समाधान तूं फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या एवकरिस्तीक बलिदानान वांटेली जाल्ल्या आमी दिसपडतें आत्मीक संगतींक गमान दिवन देखी बरीत भावार्थी जिणी जियोवन जेजू थंय एकवटोन बरें फळ दिशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या सालोरेसाच्या बाजिलिकाक व्हडा भावार्थान येवच्या भक्तिकांचेर बाजिलिकाची जबाबदारी काण गेल्ल्या रेक्टर बापांचेर, सहाय्यक विगारांचेर नोवेनाच्या दिसांनी मीस भेटोवन अर्थाबरीत प्रवचन दिवच्या सर येजकांचेर, धानींचेर, बाजिलिकाच्या प्रगतीच्या कामांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां वोत म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनागणी महिमेक आमच्या नेक्या वैसवेच्या नावाक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवोन लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षसाच्या मोरणा वरवीं महिमेवोन जालो आनी पवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या पुताच्या कस्ता मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुझ्या महिमेची वांकणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरथ्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवां जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट परगचुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जेराल्ड जक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार मरिये देवाच्या माये संगती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन दमदोत आनी सर्व काळी तुका मानवच्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुमयान आमकां मागोवंक शिकयला ते मागणे व्हडा भावार्थान सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यो पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसायांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान तरेकतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगा सरासर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुजे एकवटांत आमकां सांबाळ तुमची येताय आनी रासवो चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उदारान म्हाका भलायकी मेळटली Jesus
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लोरासाच्या खाळसा परी आमची खाळसां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कस्तांक आनी हाल उपद्रांक वगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तीलांची हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयल्लें जावन आसात. मानादेक बाप संतोष रोड्रिगस, हॉस्पेट पिर्गेजेचे विगार्ते, तांकां तुमच्या नांवी आभार मानता. देव बरें करो म्हणटा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची वडुका. सुन्याच्या सगी मोडला तो. आपुरबा येसू येकोडो. माटी सालो लेस्कोडो. सोम्या सदा मारवालो. सोम्याच्या सगी मोडला तो. आपुरबा येसू येकोडो. माटी सालो लेस्कोडो. सोम्या सदा मारवालो. Sa Loresa que magne, e seitevan martira sa Loresa, terna praris bavarta katir, katin kos sanchiu dilya, aykamche kalte magne, vartya patirina mituje sasi ailya, jivo bavart tir parvasu, devasam chapelasu koro mogu amka zordi, amcha besak sri zaun, निष्कळपण आमचे ते बर जळशेकर आमच्या सर आत्मेकांनी संसारी वडिलां ते कालतेपण आमी दाखयशेकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान मरण आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशेकर अनभावर्त्यांक आनी भावार्जन शेणिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशीकर तुजे बळावेक बसतीन देवाचे राज संसारार विस्तारून दी आमच्या कुडयत्नाच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन शेकी भावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांव शिडी जिवन बाकी मरण मरून सर्गात येसू जाता ससना देवा होगळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निबार. Saloresa martirama pasot vinati कर. ख्रिस्ताच्या भुसण्या कमी पाऊस आमच्या खातीर. प्रार्थुया हे सर पदवीदारा देवा भाग्यवंत लोरेसन आपल्या वळवळांचे उजेचेर जैत वर्षे तुवें केले आमच्या अवगणाची केड आमी पालवशे कर म्हणून आमी लाल्यान मागता क्रिस्त आमच्या सौम्यावर पिडे संचेर मागणे सौम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सौम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी तुजी भोग तुजे सरशीन पावून दी. सौम्य तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासण देवा
तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मतीश आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तासा लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जडोली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवची आनी तुका महिमा दिवची भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटलान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काळ देवून येवं. आमेन. ह्या पवित्र तळार हाती घेतली सर अभिवृद्धीची कामां आनी तिच्या नेडकळ्याच्या सक्तेतावन जैत जडून कामां वेगीच पोंता पावूंक लॉरेसाच्या मजतीन देवाची ससय मागून सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज समका येव. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमिरची संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भगवंताचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.